मोकाळ बाबा भयणानो, होलांचो नियाळ देवाच्या उतराचेर करचे पयलीं हांव मागतलों तुमकां सगल्यांक आमच्या हातांचेर आमी नदर घालची. आमी जर आमचे हात पळयले जाल्यार आमकां दिसून येतलें की ह्या हाताक वेगवेगळीं बोटां आसात आनी सगलीं बोटां एक सारकीं न्हय आनी सगल्या बोटांक एक खेरीत कार्य आसा, रोल म्हणटा पळय तो. पूण आमी जर आमच्या हाताचेर आनी खोलायेन नियाळ केलो जाल्यार आमी ह्या सगल्या बोटां मदलें एक बोट वायटाक उपयोग करता. जायते फावटी हें बोट दुसऱ्यांक दूख दिता. This finger is used for a notorious purpose. आनी तें बोट जावन आसा आमचें फोरफिंगर, जातूंतल्यान आमी दुसऱ्यांचेर गुन्यांव थापतात. आमी जायते फावटी हें इंडेक्स फिंगर म्हणटात, तातूंत आमकां दुसऱ्यांचेर आमी फॉर्मोण मारता, दुसऱ्याची चूक ताच्या दोळ्या मुखार दवरता. जायते फावटी आमी ताका बोटान हें बोट दाखोवन दाखोवन ताची चूक बोगोर बोगोर ताच्या दोळ्या मुखार दवरून ताका दूख दिता. मोगलेश्वरो, जेन्ना हांवें हो उदाहरण दिल्लें तेन्ना आमच्याय मनान घडयेक आमी असलें वागणूक आमच्या जिवितान पाळल्या ताचो उगडास आयला आसतलो. जायते फावटी आमी जाणो जावन वो नोको जावन रागान वो बऱ्या मोनान आमी दुसऱ्यांक बोटां दाखयतात. जायते फावटी आमचें चिंतप वेगवेगळे भाशेन आमी करता आनी जायते फावटी आमी दुसऱ्यांक बोटां दाखोवन तांकां आमी दुखयता. आयच्या दिसा आमकां हें बोट जुवांव बावतीस एका बऱ्या वावराक उजार कोत्ता तें आमकां दिसून येता. तो बोट दाखयता सोडवणदाराक आनी तो सांगता हो जावन आसा सोडवणदार जो आमची सोडवण करूंक येतलो. आयज मोगालिश्वनो, आमी जेन्ना नव्या वर्साक सुरवात दिल्या आनी हांगासर आदल्या गोंया सान फ्रांसीस शावेराच्या मुर्यांत आमी आसा, तेन्ना आमी हें बोट बऱ्याक उपयोग करूंक प्रयत्न करूय. आयज आमी दोन वस्तू पळोवया कशे भाशेन सान फ्रांसीस शावेर आनी जुआंव बावतीस दोगूय जेजूचें नांव परगोटूंक वावुरली. आमी पळयता कशे भाशेन जुआंव बावतीस उर्बेन देवाचें उतर परगोडटालो, जेजूची बरी खबर परगोडटालो, जेजूच्या येण्याक तयारी करतालो. आमी पळयता सान फ्रांसीस शावेरानूय आपलें जिवीत जेजू पासत विसो घेनासतना करचिलें. दुसरी वस्त तांच्या दोगांयच्या मदें सिमिलर आसली ती म्हळ्यार ते सादेपणान कसलेंच व्हडलें पदवी घेनासतना सदांच ल्हानविकायेन आपलो वावर करताले. तांणी सदांच जेजूक पयलो वयलो जागो दिलो. आपणाची तूं स्तुती केन्नाच करूंक. तांचें सदांच मनांत आसलें देवाक जेजूक आर्गां दिवपाक. मोगलेश्वरो, आयज आमी जेजूच्या नांवाची ही परब समारंभता आसतना आमकां सगल्यांक आमचें मिसांव उगडास आमकां इग्रोज मात कोत्ता. आमकां जण एकल्याक जेजूचे रूपकार जावंक आयचो सेवादोर आमकां आपयता. तर हें कोत्ता आसतना आमी जें बोट उजार कोत्ता पळय तें बरेपणाक उजार करूय, जे परी जेजून केलें. जेन्ना जेजूक ही प्रद्वारांत सांपडलेली वस्तुरी मुखार हाडली तेन्ना सगळे तिका बोट दाखोवन तिका लोचयेन घालूंक सोदताले. पूण जेजून हेंच बोट कुरपेचें बोट केलें, बोगसोण्याचें बोट केलें आनी जमनीर बरोवन तिका सोडवण हाडली, तिच्या जिवितान बरेपण हाडलें. आयज म्हाका आनी तुका जेजू ताचो मिशनार कसो ह्या संवसारांत आमच्या वावर धंद्याक आमच्या घरा वेता आसतना उलो कोत्ता. हें बोट जें आमी उजार कोत्ता तें दुसऱ्यांच्यो चुकी दाखोवंक न्हय, पूण तांकां कुरपेन आनी मोगान वाडोवंक, दुसऱ्यांक प्रोत्साहन दिवंक, एनकरेजमेंट दिवंक, दुसऱ्यांचें मोल वेल्यू तांकां दाखोवंक. आनी ह्या बोटांतल्यान आमी जेजूचे परगोडणार आसा. मोगलेश्वरो, जायते फावटी आमी सगलीं आमकां क्रिस्तांव म्हणटा. क्रिस्तांव म्हळ्यार हांव आनीक एक क्रिस्त दुसऱ्यांच्या जिवितान, जे परी जेजून दुसऱ्यांच्या जिवितान बरेपण हाडलें, कुरपा हाडली, बोगसोणें हाडलें, तेच परी आयज म्हाका आनी तुका मिसांव आसा हेंच बरेपणाचें आमी गोवाय आसा. आनी आमच्या चालत्या साद्या जिवितांतल्यान जेजूचें पवित्र नांव दुसऱ्यांक परगोटूंक आनी जेजूक वाखाणणी हाडूंक. तर मोगलेश्वरो, जेन्ना आमी ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता, जिवो जेजू ह्या आल्तारार येता
आमच्या जिविताचेर एक ल्हानसो नियाळ करुया. म्हजें पोट, म्हजें जिवीत हांव दुसऱ्यांच्या बरेपणा खातीर वावुरतां. हांव म्हज्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक प्रेरणा जाता, हांव तांकां एनकरेजमेंट दितां वो हांव तांकां खाला उडयतां. असलें म्हजें जिवीत आसा जाल्यार म्हजें जिवीत बदलून ल्हानविकाय जेजूचे साक्षीदार कशे दर एका दिसा आमच्या उतरांतल्यान, कोन्यांतल्यान आनी आमचे पुराय जिणेंतल्यान आमी जेजूक बोट दाखोवन दुसऱ्यांक जेजूज लागीं हाडूंक आमकां कृपा मागूं. तर हेंच मागणें जावनी आमचें ह्या मिसा बलिदानां. आमेन.